सावर्डे धड्यावयलो बस स्टॉप मोडला। धड्यावयल्या लोकांक बसीक रावपाक हो एकूच बस स्टॉप आशिल्लो। त्याच रस्त्यान कोळशाचे ट्रक वतात। लोकांक रस्त्याक कुशीक रावपाक त्रास जाता म्हणून सरकारान हो मोडिल्लो बस स्टॉप उबारून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली। सावर्डे धड्यार फाटले 4 म्हयने जाले रस्त्या कुशीचो बस स्टॉप मोडला। धड्यावयल्या लोकांक बसीक रावपाक हो एकूच बस स्टॉप। ह्या रस्त्यान कोळशाचे व्हड व्हड ट्रक वतात। लोकांक रस्त्या कुशीक रावतलो जाल्यार सारकी सुवात ना। ग्रामसभेत लेगीत हो विशय थळाव्यांनी मांडिल्लो। पंचायत तशें थळावो आमदार हाचेर लक्ष दिना। सरकारान हो मोडिल्लो बस स्टॉप बांदून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गेल ते ग्रामसभे हो इशू आमी मांडलेलो सरपंचा कडेन। तेन्ना आमकां एक एश्युरन्स मेळ्ळें की तो ताबडतोब जातलो म्हणून बस स्टँड, पूण तो बस स्टॉप जावना। तेन्ना आमी परत ग्रामसभा आसली तेन्ना परत तो क्वेश्चन घातलो की लोकांक थंय खूब त्रास जाता आनी थंय आतां मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावपा, लोकांनी आतां खंय उबी रावपाचें बसीर वचपाक हो इशू आसा। म्हणटकीर आमी पंचायती कडेन मागलां की जाता तितली बेगीन तो बस स्टँड आमकां बस स्टॉप बांदून दियात, ना जाल्यार आमी वेगळी तयारी दवरल्या तो बस स्टॉप टेम्पररी लोकांक बांदून दिवपाची। ताका लागून हांव परत एकदां पंचायती तुमच्या माध्यमांतल्यान पंचायती कडेन मागता सावर्डेच्या की जाता तितली बेगीन हो बस स्टॉप आमकां बांदून दिवचो। हो इशू आसा आमगेलो। आनी मेन एक वाट ती आमगेली 4-5 लाखाची वाट पंचायतीन बांदून दिल्ली, ती वाट टोटली ब्लॉकेज जाला। ती वाट आमकां सुरळीत करून दिवची हे आमचो मेन प्रश्न आसा। बस स्टॉप आनी ती वाट लोकांक यो वच करपाची। तेणी कितें एश्युरन्स दिला? एश्युरन्स दिला की तेणी PWD कडल्यान कितें तरी प्रोसेस तेंगे चालू आसा अशें म्हणून सांगता। आमी तांकां फक्त क्वेश्चन केला 2 फॅक्टरी आहा मतदारसंघांतल्यान, तेंचे कडेन तुमी कितें तरी फंड्स हाडून तो बांदून दिया आनी लोकांक खंय तरी ते रिलीफ दिया जे वता उबी रावपा पडटा ते लोकांक पब्लिकांक। गोंयांत कसलेंय सरकारी काम जालें जाल्यार ते खंय तरी एक मोठे धमाकेदार अशें तेजें उद्घाटन करतात आनी कितलेशेच लाख खर्च करून केल्लें अशें ते सांगतात। पूण आयज आमी आसा धड्यार आनी तुमी पळोवंक शकता हो एक बस स्टॉप आहा। ते बस स्टॉप तो एकूच बस स्टॉप आहा ह्या धड्यावयले जे सकयल लोक रावतात तांकां हांगा उबी रावपा खातीर। पूण तुमी तेजी परिस्थिती पळोवंक शकतात। हो खंय तरी कसले कारणां लागून मोडलेलो आनी हाका 4 म्हयने जाले मोडल्यात, तरी सुद्दां जी पंचायत आसा ह्या स्थानीक आमदार आसा हेजेर तेजें लक्ष वचना। आनी तो पळोवंक शकतात तुमी हेका सपोज कितें लावन समज सुद्दां पत्र्यांनी कितें बांदतलो जाल्यार सुद्दां तेजी परिस्थिती हांगा बांदपाक मेळना। आनी हो बस स्टॉप इतलो डेंजरस हेजेर आसा पोजिशनाचेर पळोवंक शकतात। जेन्ना टर्नार आसल्या कारणान खंय तरी हांगा लोक उबे रावले जाल्यार खंय तरी ट्रक जो ह्या कोणी गाडी येता कोळशाची गाडी येता हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो त्यो खंय तरी हांगच्यान वयतात ना खंय तरी लोकांचे चोडून वचपाक शकतात। आमचो एक हो मुद्दोय गाजलो आनी ते मुद्द्याक जे हांगचे स्थानीक लोक आसा तेणी म्हणलें की तुमच्यान समज हो बस स्टॉप जायना जाल्यार आमी खंय तरी माटो बांदता चुट्टे घालता वयल्यान, नाजाल्यार तो एक बस स्टॉप बांदून घेवचो। आनी असली जेन्ना लोकांक प्रॉब्लेम जाता खंय तरी सरकारान दोळे उगडून पळोवपाची गरज आसा की हें अशें कित्याक जाता, अशीं कामां ही कित्याक उरतात 4-4 म्हयने। सो सरकारा कडेन स्थानीक लोकांनी मागणी केल्या की खंय तरी हो बस स्टॉप जो आसा तो खंय तरी मोठो बांदचो आनी सेफ जाग्यार बांदचो, जे कारणान हांगा लोक पावसाक या खंय वताक हांगा उबे रावपाक शकतले। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।